कोमदादीची इलेक्शनां आमी इतली पळयल्या म्हाका दिसता मॅक्झिमम 1-1.5 म्हळ्यार काबार जाता। फर्स्ट टायम हांवें अशें इलेक्शन पळयलां। म्हाका दिसता अडेज सुद्दां ते फक्त वोटराचें तेणी नांव आनी ID घेवन टीक केल्या, अडेज सुद्दां। आतां लोकांक टायमींग दिल्लो, धांक टायम दिल्लो, सकाळच्यान लोक हांगा येता, लोकांक च्या ना, जेवण ना, कांय ना। आनी हांव म्हणटा जो प्रोसिजर कितें आसा तो पयलीं सिस्टमॅटीक तेणी तो लोकांक एक्सप्लेन करपा आशिल्लो, कितें करतले जावं कितें हें गव्हर्मेंटाक कितें प्रोसिजर आसा तो तेणी पयलीं सद्दां एक्सप्लेन करपा आशिल्लो, कांयच एक्सप्लेन करूं ना। जे फक्त ID कितें चॅक करपा, हांव म्हणटा कितें तुमकां कोरम घेवपा आशिल्लो न्हू, पयलीं 25 जाणांची तुमी नांवां घेयात, तुमी तेजेर टीक करात, तेजो ID प्रूफ घेया, 25 जाणां कोरम जालो म्हणटरी हांव म्हणटा कोण कॅन्डिडेट आसा तेंची नांवां घेया, तें कितें आसा तो बॅलट पेपर फायनल करा, तेंची नांवां बऱ्या, तें ऑप्शन टीक ऑप्शन दवरा, कांय ना। इवन बॅलट पेपर जो दिला तो ब्लँक दिला, तेजे कॅन्डिडेटा हेंचे कोणा नांव ना, फक्त पोस्ट कोण प्रेजिडेंट घातला, वायस प्रेजिडेंट कितें तीच नांवां घातल्या। आतां थोडे लोक अशे आसा तेंकां शिक्षण ना, कांय ना, ते हांगा येयले ते कशीं नांवां बरयतले ते हेजेर। हांव म्हणटा कितें एक तर तुमी ते कॅन्डिडेट कोण फायनल जाल्यार तेंची नांव एक सायडीन घाला, ते टीक करपा ऑप्शन दवरा, चल एक तर टीक तरी करूं शकता। पूण ते हांव म्हणटा कितें जे लोक ते थोडे येयले तेंकां वाचूं हें कळना, ते लोक नांव कशें बरयतले ते बॅलट पेपराचेर तेणी दिला ते। आनी म्हाका जो दिसता तो जो प्रोसिजर केला तो प्रोसिजर आमी केन्ना ह्या फुडें पळोवना, फर्स्ट टायम आमी पळयला हो प्रोसिजर कितें केलो तो। आनी आतां तेका लागून सगळे जे म्हाका दिसता आमचे हे वोटर सुद्दां जे आशिल्ले, जे शेअर होल्डर आशिल्ले ते बेजासान सगळे गेले घरा। कितले टायम म्हणून रावतले आतां टायम म्हाका दिसता 4 सुद्दां अजून इलेक्शन स्टार्ट जावन नाशिल्लें हांगा। इलेक्शन आशिल्ली पूण जो प्रोसिजर फॉलो केला पळय न्हू तो बरोबर नाशिल्लो। म्हाका दिसता की जे प्रिसायडींग ऑफिसर आशिल्ले, मामलेदार आशिल्लो आनी आमगेले कमदार मनीस आशिल्लो तेंच्यांनी जो प्रोसिजर आसा तो बरोबर घेवना। अशें इतलो टायम केन्नाच इलेक्शन जावना कमदादीची, आनी तेंच्यांनी 3 पर्यंत लोकांची फक्त नांव घेत रावले ते आनी स्लीप दिल्यो। देन दे स्टार्टेड कोण कॅन्डिडेटाचें नांव ताजे नंतर घेतलें तेंच्यांनी 3 अशें। सो त्या म्हणत जाल्यार लोक सगळे बेजारले, कित्याक सकाळीं 10 लोक आयिल्ले आशिल्ले हांगा। आनीक वी डिसायडेड एज आय एम द कॅन्डिडेट ऑल ऑफ अस वी डिसायडेड दॅट दीस इलेक्शन शूड बी पोस्टपोन्ड बिकॉज द प्रोसिजर्स वर नॉट करेक्ट। बॅलट पेपर कितें इश्यू जाल्ले? बॅलट पेपर एक्चुअली बॅलट पेपर हॅज नॉट टू बी गिवन आउटसायड, पण केन्ना कोणा भायर दिना, पण हेंच्यांनी बॅलट पेपर लोकांच्या हातीन दिली एंड पीपल टूक द बॅलट पेपर्स आउट एंड दीस वोटर्स ट्राय टू write the names on the ballot paper outside the office. So then all the candidates who were contesting, they started writing by their own. It is definite, no, when you give a ballot paper outside, then people will misuse it. So now then the opposition objected and they said that this election should be postponed. इलेक्शन आशिल्लें सकाळीं 10 साकून लोक हांगसर सगळे बसून आहा। आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता 5-5:30 जावपा आयली आनी तांगे इलेक्शन प्रोसिजर जो आहा हे पावटी सगळो टोटल फेलियर। आमी इतली वर्सांची इलेक्शन केल्या, ते इलेक्शन आमी देड म्हळ्यार घरा वयताले। आयज आमची परिस्थिती अशी आहा अजून पर्यंत आमी हांगाच आहा। लोक जे जाणटे शेअर होल्डर आहा ते रावन रावन बसून आतां घरा गेल्या। थोड्या अशी जाली परिस्थिती, कोणा शुगर आहा, कोणा आनी हाय प्रेशर आहा, तेंची परिस्थिती बिकट जाल्ली। आयज जे इलेक्शन प्रोसेस हो टोटल फेलियर कसो, तेणी जे बॅलट पेपर दिले ते बॅलट पेपर भायर येयले, जे प्रिसायडींग ऑफिसर आहा तेका लागून हो इशू कितें। आतां तो इशू एक तरेन सगळ्यांनी कॉम्प्रोमायज करून सगळे कॅन्डिडेट जे आशिल्ले त्या कॅन्डिडेटांनी आतां कॉम्प्रोमायज करून पोस्टपोन करूं लायलें इलेक्शन। कित्याक हांगसर हाणामारी जावपाची जर हें तशें उरलेलें, कित्याक प्रत्येक जाण वयता पोटा भितर तिडक भायर काडटा आनी ही तिडक मागीर एकामेकांक मारपा जाताली। ताका लागून आमी सगळ्यांनी सांगलें कितें हें इलेक्शन पोस्टपोन करुया आनी मागीर कलेक्टराक जाय तशें डिसिजन